नमस्कार. या सप्तकाच्या पहिल्या अपडेटी भितर ज्या दिसाक एक दिसाचे सुद्दां न्ही, अर्ध दिसाचे विधानसभा अधिवेशन आमी पळयलें. जातूं भितर सरकाराचो कितलीशींच बिलांचो बिझनेस आनी कोविडाचेर भाशणां अर्ध दिसा भितर सोंपलीं. जे पळयतकीर म्हाका दिसता की चल्लां कितें हो प्रश्न म्हाका दिसता परत परत विचारपाची गरज आसा. पण जालें कितें, गोंयभर घडटा कितें, ती अपडेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या आयल्यात. हांव सुरवात करतां आमच्या चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान, जे विधानसभेंत आशिल्ले, जे सगळ्या लिडर्सां कडेन थंय उलयले. सो लौकीक, कितें आयची असेंब्ली पळयतकीर कितें इम्प्रेशन आयलें? बोवाळ जालो तो पयलो, मुद्दे पळयले, सामकी सरकारान सारकी राजधानी एक्सप्रेस जाल्ल्या भशेन बिलां पास केल्या ती पळयलीं. सामकी बुलेट ट्रेनाच्या स्पिडीन बजेट पास केलें. सो किती इम्प्रेशन मेळ्ळें विरोधक आणि सरकार दोन्हीकय पळोवन? वॉट वॉज युअर इम्प्रेशन? असेंब्ली 6 महिन्यांनी एकदा ही जावचीच आसता, कंपल्सरी आसता, ताका लिगल बायंडींग आसता 6 महिन्या भितर जावपाक जाय म्हणून. आनी फाटले फावटी जेन्ना फेब्रुवारीन जेन्ना सेशन घेतलेलें तेन्ना बजेट अनाउन्स करून तेणी ओटन अकाउंट घेतलेले. आता हे मॉन्सून सेशन जे आसता ते सतत लेंथी सेशन आसता, ते 15-20 परिकार आशिल्ले तेन्ना ते 28 दीस पर्यंत ते घेताले. सो तितून प्रत्येक मंत्र्याच्या डिमांडा खातीर स्पेशल दीस दवरलो गेलो वयताले. ते एके दिसा एकच मंत्र्याचे डिमांड्स घेवन, आनी सीएमाचे डिमांड्स खूब आशिल्ले, आनी सीएमाची खाती खूब आशिल्ले, आनी ताका आनी 4-5 दीस वेगळे फक्त तेजे डिमांडा खातीर आसताले, अशें आसतालें. आतां हेवूय सेशन 15 दिसाचें आसलें. मागीर तेंच्यांनी कोविडाची केसी वाडटा ते पूण तेंच्यांनी 1 दिसाचें केलें. आयचें सेशन पळयतले जाल्यार बिझनेस तेंच्यांनी 15 दिसांचो दिसांक जाय, 15 दीस जाय असो बिझनेस तेंच्यांनी एके दिसान सुद्दां न्हू, एक 2-3 वरां भितर काबार केला. खंयच्याच गजालीचेर डिस्कशन जावंक पावना. क्वेश्चन आवर म्हणजे क्वेश्चन आवर जे नॉर्मल शेड्युला भितर आयच्या दिसा खातीर ते क्वेश्चन आवर येतले ते घेतले. तितून अशें जालें की क्वेश्चन आवर सुरू जावच्या पयलीं थोडे लिडर पयलीं उलयले, थोडे पॉयंट आउट केले, लेटरांक रिप्लाय येवना स्पिकरा कडल्यान बी. आनी एक क्वेश्चन आवराक फक्त 2 क्वेश्चन येवपाक पावले. एक एज्युकेशनाचे जो कोविडाक लिंक आसलो, तेजे बरें डिटेल डिस्कशन जालें आनी बरें डिस्कशन जालें. सेकंड आसलो तो लेबर, हेचो की लेबर म्हणजे रेजिस्टर आनी तांकां थोड्यांक चुकून पयशे पावले जे एक्चुअली एलिजिबल ना, तेजे पण तेजे उत्तर मेळपाक शकना. तेजे उपरांत ऑपोजिशनान सांगलें एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें. ते एडजर्नमेंट मोशन कोविडाची डिस्कशन जाय म्हणून कोविडा खातीर एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें. ते घेवपाक गव्हर्मेंटान एक रूल कोट केला आनी ते करपा पासून ते भायर आयले तेंचे. सो तेजे उपरांत बोळा घातलो. एक्चुअली नॉर्मली काय अशें बोळा घालता तेन्ना स्पिकर असेंब्ली मातशी 10 मिनटां खातीर 15 मिनटां खातीर एडजर्न करता आनी आपल्या फॉयरान वयता. सो आयज तेणी इतलो बोळा घालू म्हणून ते तेंकां दवरले ऑपोजिशन आमदार तेजे सिटाचे सकयल सुद्दां येयले व्हेलान सारके भितर. तरी आसतना तेंच्यांनी बिझनेस चालू दवरलो. तेंच्यांनी सगळे डिमांड अनाउन्स, प्रत्येक मंत्र्यान उबो रावन आपले आपले डिमांड हें केले, ओपन केले. आनी तेजे उपरांत बिलां जी आसली 11 सुमार बिलां इन्क्लुडींग एप्रोप्रिएशन बील ही सगळी जाली. मागीर चडूच बोळा घालता तेन्ना ते मातशी खुर्चे कडेन वयर वचपाक लागले स्पिकरा कडेन. तेन्ना स्पिकरान तेंकां नेम तेंची नांवां घेतली आनी तेंकां भायर वचपाक हें केलें सांगलें. सो तेंकां मागीर तेन्ना ते हावस सोडून वयचें पडटा. सो ते जाले उपरांत गव्हर्मेंटान रोखडी फास्ट बिलां सगळीं विदावट एनी डिस्कशन, कोणूच कसलेच बिलाचेर वा कसलेच डिमांडाचेर उलोवपाचें मागोना आनी सरळ ती पास करून घेतली. तेजे उपरांत स्पिकरान सीएमान पण अनाउन्स केल्लें की बिझनेस सोंपले उपरांत आपूण कोविडाचें स्टेटमेंट करता. पण ऑपोजिशनान मागलेलें डिस्कशन. तेंचे डिस्कशनाचे वेरियस इश्यू आसले. पण स्टेटमेंट करता म्हणजे जशें सांगलेलें तशें हेल्थ मिनिस्टरान आनी सीएमान एक 20-20 मिनटाचें भाशण करून 20-20 मिनटाचें भाशण करून आपली बाजू मांडली. तेजे उपरांत लास्ट सारांश घेवन तेणी 2.5 पावणी 2 सुवाळ्यान म्हटलें की असेंब्ली सोंपली. म्हणजे हाफ डे सुद्दां सारको जायना तो. 11:30 असेंब्ली सुरू जाल्ली. 15 दिसाचो बिझनेस तेंच्यांनी एक हाफ डेन काबार करून उडयलो. तेजे उपरांत मागीर ते ऑपोजिशन एमएलए जिंकां नांव घेवन तेंकां भायर काडलेले, ते राजभवनार गेले सगळे. तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें राज्यपालांक की मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कारण कोविडाचेर डिस्कशन करपाक रिजेक्ट केलां गोंय असेंब्लीन जेन्ना कोविडाचे इतले इश्यू चालू आसतना. आनी बजेट विदावट डिस्कशन पास केला. आनी तेंच्यांनी गव्हर्नरा कडेन मागलां की हेजे बिझनेस आयज सगळो असेंब्लीन जाला तो गव्हर्नरान मागीर ताका एसेंट दिवचो पडटा. जी बिलां पास जाल्यार ताका एसेंट दिवचो पडटा. म्हणजे गव्हर्नराच्या सगळ्या गजालींक फुडें एसेंट लागता. तो एसेंट दिवचो न्हू म्हणून तेंच्यांनी डिमांड केला. भायर येवन स्टेटमेंट करता आसतना तेंच्यांनी मागीर गव्हर्नर रूल वा प्रेसिडेंट रूल लावचो म्हणून डिमांड केलो तेंच्यांनी भायर.
थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी पळयलां विधानसभेक कितें जालें तें. सो एक मुद्दम सांगचोसो दिसता की जें बजेट आज पास केलां तें बजेट ज्या वेळार मांडिल्लें त्या वेळार कोवीड नाशिल्लो. तातूंत भितर जो आवटले दाखयिल्लो तातूंत कोवीड नाशिल्लो. जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दाखयिल्लो तेन्नाय आयची सारकी परिस्थिती नाशिल्ली. आज परिस्थिती पुरायपणान बदलल्या, आराखडे पुरायपणान बदलल्यात, प्रायोरिटीज पुरायपणान बदलल्यात. तरी आसतना आमचो अट्टाहास की आमी तेच बजेट पास करतले म्हण. रिवायज प्रायोरिटीज करची ना, रिवायज एक्सपेंडिचर करची ना. आनी ओपोजिशनान म्हाका दिसता ही गजाल सांगिल्ली बी की आमी कॉपरेट करपाक तयार आसात, पण एक रिवायज बजेट प्रेझेंट करा जातूंतल्यान गोंयच्या जनतेक ह्या सरकाराच्या आतां प्रायोरिटीज कितें आसतल्यो, स्पेंडींग कशें आसतलें, खंयच्यान येतलो रेव्हेन्यू सद्याच्या परिस्थिती भितर, हाजें एक चित्र क्लियर दिश्टी पडपाक जाय. पण जें कितें घडलें तें सगळ्यांनी पळयलें. हांव आतां वता, महेश घाडी आसा आमचे बरोबर सिनियर रिपोर्टर. लौकीक कितें पॉयंट यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट? या. हय, बजेटाचें तुमी उलयलें म्हणून सांगता की बजेट जेन्ना अनाउन्स केलं म्हणजे बजेट मांडलेलें विधानसभेन फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात 21,000 समथींग कोटीचे तश्या तशें पास जाला. पण आमी फाटल्या कोवीड जेन्नाच्यान मार्चच्यान कोविडाचो प्रॉब्लेम जालो तेन्नाच्यान रेव्हेन्यू पळयता सीएमओ ऑन रिकॉर्ड आहा की 80% रेव्हेन्यू ड्रॉप आहा, मदीं 90% आहा. आतां तो रेव्हेन्यू मातसो वाडटा, पण तो मॅचअप जावंक शकना. 21,000 कोटीचे जेन्ना बजेट पास करता तेन्ना तो रेव्हेन्यू मॅचअप जावंक शकना, कारण पयले 4 म्हयने आमी खूप एब्सोल्युटली. 50% सो आमी आज एक अशें बजेट पास केलां ज्या बजेटाक वास्तवीक प्रॅक्टिकल अर्थच ना, जाका एक प्रॅक्टिकल बेजच ना. जातूंत प्रोजेक्ट केल्लो रेव्हेन्यू आनी आतां सद्याक येता तो रेव्हेन्यू बिकॉज ऑफ कोवीड बिवी वेगळेंच आ चित्र. पण एक अट्टाहास आशिल्लो की आमी तेच बजेट पास करतले इतलेंच न्ही, तर डिमांड्स धरून सगळ्यो गजाली त्या 2 वरां भितर पास करतले और 3 वरां भितर पास करतले. तातूंत त्या 3 वरां भितर कोविडाचेर भाशणांय ठोकतले आमी कितें कितें करता तें. सो हें आमच्या विधानसभेचें चित्र म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयकारांक पळोवपाक मेळ्ळें. हांव महेश गाडीमार वता, सिनियर रिपोर्टर आमचो. महेश, कितें आहा हेल्थाच्या लेवलाचेर ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें आसात आनी नवीन एसओपीज बी कितें आयल्या काय कितें? प्रमोद, हांव पयलीं हाचेर उलयतां की जे रिपोर्ट जे पेंडींग उरता पळय ताचेर उलयतां. सो तेंच्यांनी आतां एसओपी चेंज केल्या, स्ट्रॅटेजी चेंज केल्या. सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांक अशें सांगलां की तांच्यांनी जे सिम्टोमॅटीक पेशंट आहा ताचो पयलीं टेस्ट करचो. जे कोण तेजे सामके क्लोज कॉन्टॅक्टान आहा, जे फॅमिली मेंबर्स लायक तेजे सामके क्लोज कॉन्टॅक्ट कोण तांचो टेस्ट करचो. हेल्थ वर्कर, डॉक्टर तांची टेस्ट करची. निमोनियाचे सारीचे पेशंट आहात तांची टेस्ट करची. सो हांकां पयलीं प्रायोरिटीज दिवपाचे आनी हांचो स्वॉप काडपाचो. बाकीच्यांचो बेश्टो काडचो न्ही. कित्याक जालां कशें जाणा प्रमोद, सद्या आमी जेन्ना दोतोरां कडेन उलयले की एका जाग्यार खंय तरी एक पॉझिटिव्ह सांपडल्या उपरांत थंयचे 300 रिपोर्ट करपाक लागले. एक म्हणजे सगळे एमएलएजांचो प्रेशर आसता तांचेर, पॉलिटिकल सगळो प्रेशर, प्लस मागीर सरपंच, पंच, खंयचे लोकल ऑथॉरिटीज ते प्रेशर घालतात की आमचे रिपोर्ट्स येवंक जाय, आमचे हांकां टेस्ट करा, तांकां टेस्ट करा. सो हातूंत जाता कितें, जेंकी खरी गरज आहा ते रिपोर्ट ते पेंडींग उरतात. सो आतां मेरेन 6,600 सुमार रिपोर्ट आमचे अजून पेंडींग आसा. आनी इतलो सद्या हेल्थ वर्कर हे जाला की तांकां जायना ते कितें डेली कितलेशे सॅम्पल्स कलेक्ट करूंक जाय. त्या भायर ट्रॅव्हलर्स आसता आनी कितें तांचे बीन सॅम्पल्स कलेक्ट करून ते सगळे टेस्टिंग करचे पडटा. सो तांच्यांनी आतां आपले एसओपी हे भशेन केल्या की जे कोण आतां फॉर एक्झाम्पल एका बिल्डिंगेन खंय तरी एक पॉझिटिव्ह जाला, सो तितल्याच एरियेंतल्यान टेस्ट करप. सगळ्या बिल्डिंगेनी टेस्ट करप ना अशें तांच्यांनी सद्या तरी थारायलां. दुसरी गजाल म्हणजे आमी आयज पळयलें की दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयता तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान आमकां अशें सांगलें की ते एजन्सी अपॉयंट करूंक सोदता की फूड सप्लाय खातीर कोवीड केअर सेंटरान जावं आनी खंय तरी. सेकंड थिंग, आतां हाऊस किपिंगा खातीरूय ते एजन्सी अपॉयंट करूंक सोदता. आनी तिसरी म्हणजे आतां होम क्वॉरंटायन जो ऑप्शन दितले लोकांक जे घरान रावंक सोदतात, जे कोण असिम्टोमॅटीक पेशंट जो कोण घरान रावपाक सोदता, ताका डेप्युटी कलेक्टर परमिशन दितलो म्हणजे तेजे सगळे पळोवन. पूण ताचेर नजर दवरपाक आनीक एजन्सी अपॉयंट करतले की तो होम क्वॉरंटायन कसो कितें आहा, म्हणजे खरोच एलिजिबल रावं शकता काय ना, तो भोंवतलो आनी कितें. त्या खातीर आनीक गव्हर्नमेंट आनीक एजन्सी अपॉयंट करूंक सोदता अशें आमकां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें. दुसरें म्हणजे एंटीजेन टेस्ट बीन आतां सुरू करतले, कित्याक ते फास्ट मातशें ते अर्दे वरान रिजल्ट येता म्हणून. आनी एक गजाल प्रमोद घडल्या ती आयज म्हणजे एक वुमन व्हॉलंटियर फर्स्ट टायम गोंयचे पयले ते मयुरा केणी म्हणून म्हापशाचें ते वुमन व्हॉलंटियर पयले ताका रेडकर हॉस्पिटलान कोव्हॅक्सिनाचो डोस दिला. सो ट्रायल तेचेर चालू आहा.
पणजेचो आयज सांगपाचो म्हणजे पणजे सध्या पेशंट मेळत आसात की ना म्हटल्यार आयज पणजेन एक 2 मळ्यान मेळ्ळे. एक हांगा मेळ्ळा जयराम कॉम्प्लेक्सान, एक भाटल्यान एक डॉक्टर लेडी काल राती पॉझिटिव्ह जाल्या. करण जाले दांडो ते काल आनी आज मेळून 2 जाल्या. अशे टोटल रायबंदर आनी चिंबल ह्या एरिये भितर म्हणजे दोगांचे जे बॉर्डर थंय सुमार आतां मेरेन 11 पेशंट पॉझिटिव्ह जाल्या. या थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका दिसता सगळ्यांत महत्वाची गजाल जी महेशान सांगल्या ती म्हळ्यार नवीन एसओपी. सो टेस्टिंगाचो भार इतलो वाडला आनी हीच गजाल आमी फाटली 5-6 दीस कंटिन्युअस सांगताले की पेलवोवची ना, टेस्टिंग रॅम्प अप करात. सो आमी आतां टेस्टिंग रॅम्प अप करपा वाट्याचो एक नवीन उपाय काडला की जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग ज्या मास लेवलाचेर सध्या जातालें आनी जाका लागून आमकां कळटालें की खंय खंय पेशंट आसपाक शकतात, ताजी स्केलच आयच्यान कमी जाता. इमिजिएट कोण जर फॅमिलींतलो आसा जाल्यार तांचें टेस्टिंग करया. तातूंत सुद्दां कांय जाण सांगतात की तातूंत भितर सिम्पटॉमॅटीक जर कोणी आसा जाल्यारच करतले. सो टेस्टिंग वाडोवपा वाट्याचें टेस्टिंग कमी करप आनी तितल्याच लोकांची करप, कारण आमकां भार पेलवना. म्हळ्यार जग एका वटेच्यान वता. जग म्हणटा मास टेस्टिंग करात, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करात, आनी आमकां भार पेलवना म्हणून दुसरे वटेच्यान वतात. टेस्टिंग कमी करतात. कमी करपाचो निर्णय घेतला. लिमिटेड कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जातलें. आतां जाता तितली जावची ना. सो अशी परिस्थिती आसा. हातूंतल्यान मुखार कितें घडटलें आनी गोंयभर हाचे कितें परिणाम जातले ते म्हाका दिसता वेगळे सांगपाची गरज ना. आनी आज ज्या परिस्थितीचेर आमी पावल्यात तातूंतल्यान अजाप बिजाप करपाची गरज ना, कारण आमी स्वता फाटले 5 दीस हेंच सांगताले इफ यू डोंट रॅप अप युअर टेस्टिंग यू विल नॉट बी एबल टू मॅनेज दीस सिच्युएशन म्हणून. आनी आज टेस्टिंग रॅम्प अप जायना, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग कमी जाला. नाव दिस इज द कायंड ऑफ एसओपी दॅट वी हॅव स्टार्टेड नाव. हाका कितें म्हणपाचें, हांव थंयच्यान वता मडगांव, सावयो डायस आसा, कोवीड हॉस्पिटलूय आसा, कोवीड केअर सेंटर आसा, आनी एंटायर सालसेतीचो रिपोर्ट घेवया आनी मुखार या. सावयो कितें आहा मडगांवचे अपडेट? तर आयज जो आमचो कुंकळीचो एमएलए आसलो क्लेफास ताका डिस्चार्ज दिवन ताका जीएमसी व्हेला सर. सो ही इज एडमिटेड इन जीएमसी. तर रिगार्डिंग द न्यू एसओपी नो, सो आयज कितें जालें, एक फॅमिली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेली टेस्टिंग करपाक. तेंची एक सिस्टर इन लॉ हॅड बिकम पॉझिटिव्ह. सो एंड दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर. सो तांकां फियर आसलो की आमकांय बी कडेन हें जालां आसतलें कित्याक वी वर ऑल इन क्लोज कॉन्टॅक्ट. सो वेन दे केम हियर दे वर टोल्ड दॅट दे वूड नॉट डू देअर टेस्ट. तांकां सांगलें तुमी वचून घरांत रावाय, घराचे भायर सरनाकाय, होम क्वॉरंटायन रावाय. So Savio, just to be clear, you are telling us a clear-cut case. जंय सिस्टर इन लॉ टेस्टेड पॉझिटिव्ह, ती एकाच घराक रावतात म्हणून सेम फॅमिलीतले मनीस टेस्ट करपाक गेले आनी तांकां सांगले एज पर न्यू एसओपी तुमकां जर सिम्पटम्स आसात जाल्यारच आमी टेस्ट करतले म्हणून. टेस्ट करतले. So this is not even contact tracing. This is from the same family. Same family sir. तर आता the family was also shocked. ते म्हणतात सावियो हे कसं जातलें म्हणजे, but they had a talk with the doctor and they went home. तर तुमची आम्ही टेस्ट करपाक तुम्ही होम क्वॉरंटायनार रावा म्हणून. आणि कितें जाल्यार मागीर आमी टेस्ट करता म्हणजे तुमकां सिम्पटम येयले न्हू जाल्यार टेस्ट करता. तर आनी एक इम्पॉर्टंट खबर म्हणल्यार या सावयो गो अहेड. आनी एक इम्पॉर्टंट खबर म्हणल्यार कुंकोळीची शिर्डी स्टेज म्हणा थिंगा आमी लास्ट टायम सांगलेले 8 केसी मेळ्ळ्या म्हणून. तर आयज थिंगा 25 केसी मेळ्ळ्यात. तर आनी थिंगा लोकांचे डिमांड आहा लायक इन द आयडीसी इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज कंटेनमेंट झोन. कित्याक थिंगा मॅसिव्ह ट्रान्समिशन चालू आहा. जायत्या लोकांक हें जालां आनी अजून तरी पण जायते टेस्ट येवपाचे उरल्यात आनी टेस्टूच रोखडे येयना. 3-4 दिसां भितर कितें जाता तुजें ट्रान्समिशन आनी वाडटा. तर रोखडो टेस्ट येयलो न्हू जाल्यार बरें जावपाचें. तर आयज तशें कांदी मार्केट मारगांव आयज बंद आसलें कित्याक एक तो ट्रेडर आसलो तेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो सो एंटायर मार्केट वॉज क्लोज. बट मारगांव म्युनिसिपालिटी मार्केट दे ओपन द मार्केट कित्याक फॉर लास्ट 10 days इट वॉज क्लोज. सो तेणी आयज ते ओपन केलें. तर तशें ते राय कंटेनमेंट झोन आसा तेणी अजून टेस्टिंग केलें ना सर. कित्याक ते म्हणटा ऑलरेडी आमचे कडेन लोड चड आहा. सो तांकां लोकांक सांगलां तुमी घरांतूच रावात. जर तर कोणाक सिम्पटम येयले जाल्यार आमी व्हरतले टेस्ट करतले हॉस्पिटलान एडमीट करतले. सेम स्टोरी या सेम स्टोरी सर. सेम स्टोरी सर. आनी इम्पॉर्टंट हें म्हणल्यार एक कॉलेजीचो वायस प्रिन्सिपल पॉझिटिव्ह मेळ्ळा मारगांव. आनी तेणी आतां एंटायर कॉलेज क्लोज केला आनी 2 दीस कॉलेज बंद आसतली आनी सॅनिटायझेशन प्रोसेस चालू आहा.
तशें मारगांव आनी इवन हेर एरियान सालसेतीन हेजे कडेन एक केसीस मेळटा आनी देन इट बिकम्स देन इट लूम्स मागीर ते चड जाता. आयज जायते न्यू प्लेसीस मेळ्ळा, मालबाट मेळ्ळा, आके मेळ्ळा, मागीर इवन गोगडा मेळ्ळा, फातोड्डा बी मेळ्ळा. सो एवरी देर इज ट्रान्समिशन गोइंग ऑन. थँक्स अ लॉट सावयो. म्हाका दिसता महत्वाची गजाल सावयोन स्वता अनुभव घेतिल्ली गजाल सांगल्या की जे एसओपीस चेंज जाल्या म्हणटा आमी त्याच फॅमिली भितर एक मनीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी ती फॅमिली आपूण जावन टेस्ट करपाक गेल्यार तांकां सांगलां सिमटम्स येतकीर पळोवया एज पर न्यू एसओपी तांकां सिमटम्स येतले तांकांच आमी टेस्ट करतले म्हण. सो खरेंच कितें चलना खबर ना. जग एका दिशेन आनी आमी दुसरे दिशेन. मास टेस्टिंग आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग इज द ओनली एसओपी फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड. आणि आम्ही म्हणतात आमकां पेलवना म्हणून आमी टेस्टिंग वाडयनात, आमी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच कमी करतात. टू एन एक्सटेंट की हांगा आमचे कडेन एक लायव्ह एक्झाम्पल आसा जे फॅमिलीकच टेस्ट करनात, फॅमिलीकच सांगला की तुमकां सिमटम्स आयल्यार पळोवया म्हण. आनी दुसरे वटेच्यान खूब एजन्सी आमी अपॉयंट करपाचे आसात. हें करपा एक एजन्सी, तें करपा एक एजन्सी, लक्ष दवरपा एक एजन्सी. सो कितें चल्ला हो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक पडिल्लो प्रश्न. हांव थंयच्यान मुखार वता, म्हापसा वता. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देजाची म्हापशेची अपडेट? प्रमोद, आयज osnodड्या पयले फावट 2 केसी जाल्या, मागीर मोयड्या फर्स्ट टायम एक केस जाल्या, शिवोले आनीक 3 जाल्या, मागीर हळदोण्या 2 जाल्या, कांदोळे 1 जाल्या आनी म्हापशाची अजून अपडेट मेळोंक ना. ती मातशें लेट जातली. कॉल केल्लो आनी मागीर कॉल करतना सांगता म्हणून सगळें. दुसरी आतां महेशान जशें सांगलां आयज आमी स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा मेडिकल सुप्रिटेंडंट मेळ्ळा आनी जे रिपोर्ट पेंडींग उरतात ताका लागून ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की अख्ख्या नॉर्थ गोवाचे सगळे जे टेस्टी करता पळय तितलो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशा येता आनी थोडेशे जीएमसीन वयता आनी ताका लागून इतलो ताण वाडटा आनी जशे केसी वाडटा तसो हे रिपोर्टूय बीन चड येता. आनी काल राती मेरेन लास्ट रात मेरेन म्हणजे सकाळी तेन्ना विचारलें तेन्ना 1580 पेंडींग आसल्यो. मागीर ते परत आयच्यो आसतल्यो. त्याच बरोबर आतां एसओपी तेंच्यांनी काडला पूण तेणें सकाळी सांगता आसतना अशें सांगलां की जे कोण पॉझिटिव्ह आसतलो तेणें तेची आमी टेस्ट पयली करता, तेची केल्या उपरांत मागीर जे तेचे फॅमिली आसा तेंची करता आनी मागीर बाकीच्यांचे टेस्ट करता. ताका लागून तो लेट जाता. आनी ताणें अशें सांगलां की जेन्ना एका वाड्यार एक पेशंट मेळटा तेन्ना आमी त्या पेशंटाचे टेस्ट करता, मागीर तेचे फॅमिलीचे करता, पूण बाकी सरावंडींग जे वाड्या वयले 100-150 लोक आसा पळय तेंच्यांनी मोस्टली जेन्ना कॉन्टॅक्ट ना तरी आसतना बेस्ट टेस्ट करूंक जाय, भियान बीन करूंक जाय. तशें करूं नाका. जर तुमकां सिमटम आसले जाल्यारूच तुमी येया अशें ताणें सांगलां. आनी परत आयचे टेस्ट म्हणजे डेलीच्या डेली हे टेस्टी तेंचेरूय ताण आसा. बरोबर. अगेन आमी त्याच जाग्याचेर आसात की आमी टेस्टिंग वाडयनात. आमी लोकांक सांगतात की तुमी टेस्टिंग करपाक येनाका म्हणून. जगभर सगळे जाण सांगतात की टेस्टिंग करपा भायर सरात. आमी सांगतात गरज ना, तुमी रावात, सिमटम्स येतकीर पळोवया आनी आयली जाल्यार पळोवया म्हणून. अशी एक उलटी दिशेन आमचो सध्या प्रवास चल्ला. एजन्सी आमी खूब अपॉयंट करपाक सोदतात पण टेस्टिंग आमचें वाडना. आमी प्रायव्हेट प्लेयर्साकय इन्वॉल्व करून घेनात टेस्टिंगा भितर. जुवारीन प्रायव्हेट प्लेयर हाडून तांणी जुवारीन आपल्याली वर्कर्सांची टेस्टिंग करून घेतले. आमी अजून प्रायव्हेट प्लेयर्सांकय इन्वॉल्व करून घेतलो ना टेस्टिंगा खातीर. जर कोणाक एक दिसता आपली टेस्ट करची म्हण जाल्यार तो एक प्रायव्हेटली वचून तरी करपाक शकता. तोही पर्याय आमी लोकांक दिल्लो ना. ताजे वाट्यान आमी लोकांक सांगला करनाकात, आसूं तुमकां कितें सिमटम्स येत जाल्यार मागीर पळोवया म्हणून. असो आमचो सध्या सांगपाचें कशें नॉर्थ गोवा एकलेच जाता. या हांव थंयच्यान मुखार वता फोंड्या. विवेक प्रभू आमचे बरोबर. विवेक, फोंडेची अपडेट कितें? प्रमोद, आतांच आमी म्हाका दिसता ह्या डिस्कशन करीता जेन्ना पळय गव्हर्मेंटान लॉकडावन जो प्रकार बंद केलो आनी मायक्रो कंटेनमेंट करपाक लागले तेन्ना आतां लोकांक मायक्रो कंटेनमेंटूय दोन नाका जाल्यात. कारण हे टेस्टिंग जे रिपोर्ट आसा ते आतां आमी उलयता तेजेर कळटा की 6 दीस 7 दीस लागता एक टेस्ट रिपोर्ट
पावतला जाल्यार टेस्ट जालो जाल्यार आणि 2 दीस जाले एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की फोंडा सब डिस्ट्रिक्टान जेन्ना डेटा ऑपरेटर आणि स्वॅब टेस्ट करपी जेन्ना पॉझिटिव्ह सापडले तेन्ना कळ्ळें की टेस्टिंग स्लो जाला म्हणून आणि जवळ जवळ काल डेट घेतलेली 1600 स्वॅब अजून पेंडींग आसा टेस्ट जावपाचे आणि एक इन्फॉर्मेशन काल म्हाजे कडल्यान एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिली की हांवें तुका म्हणलें की 6 केसी तांबडी सुर्ला मेळ्ळ्या म्हणून पॉझिटिव्ह खूब जाणांनी फोन केलो म्हाका तांबडी सुर्ल्याच्यान पण तांबडी सुर्ल्याच्या लोकांक सांगूंक सोदता की तेणी पॅनीक जावची न्ही हे धारगे साकोर्डा हांगासर म्हणल्यार जवळ जवळ 4 किलोमीटर जो गांव आसा थंय ह्यो 6 केसी मेळ्ळ्या म्हणून दुसरी गजाल आडपय 14 केसी आहा पंडितवाडा फोंडा म्हणटा 4 केसी दीपनगर 3 केसी चिरपुट्यान 1 केस आणि हावसिंग बोर्डान 1 केस म्हणल्यार फोंडा शहरांतल्या सरभोंवतणी जी आहा थंय एक आतां पॉझिटिव्ह केसीस वाडपा लागल्या आणि एक गजाल म्हणल्यार मोगोचे फुडारी म्हणटा ते आमी युथ लिडर एमजीपीचे केतन भाटीकारान आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डायरेक्ट सरळ सरळ गव्हर्नमेंटाचेर आरोप केला की हे सगळें चल्लां हे कोवीड बिझनेस चल्ला म्हणून हेंचो जाल्यार आपल्या कडेन जाल्यार क्लियर कट प्रूफ आसा ओपन टेबलार येवचें म्हणून कारण एखादो मनीस जेन्ना स्वॅब टेस्ट करता तेका गव्हर्नमेंट आमचे कडेन फेसिलिटीज ना दवरपाक तेणें हॉटेलान खंय तरी क्वॉरंटायन जावचो आणि तेंची बिलां आयज पळोवपाक गेले जाल्यार 20,000 30,000 बिलां येवपाक लागले तांकां हे पयशे खंयच्यान हाडपाचे सो हे लोकांक त्रास करनाकात अशें तेणें म्हणलां ओपन जाल्यार आपूण उलोवंक तयार आसा म्हणून आणि म्हत्वाची एक गजाल म्हणल्यार जे फाटल्या फावटी म्हणलेले शुगर केन फॅक्टरीचो जो इश्यू आशिल्लो त्या शुगर केन फॅक्टरीच्या सगळे फार्मर्सांनी फाल्यां परवा बुधवारच्यान एक साखळी उपोशण धरपाचें एक आव्हान केलां सरकाराक जो पर्यंत फॅक्टरी सुरू उरतली काय ना बंद करतले आणि तांकां उसाचो दर जो 70% येवपाचो तो दितलो काय ना हे दी पर्यंत हे उपोशण साखळी उपोशणाक बुधवारच्यान गेटीर बसतले प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक हांव थंयच्यान मुखार वता विनायक आसा आमचे बरोबर दिवचल आनी साखळेची अपडेट घेवया विनायक कितें आहा अपडेट दिवचल आनी साखळेची आनी थंयच्यान मागीर बाकीची गोंयांक या सर आयज दिवचल आनी साखळेचे अपडेट फाटले 2 दिसांचे दिता जे फाटी सॅम्पल कलेक्ट केले तितूनसून साखळे सध्या 5 पेशंट पावलेले आसा एक म्हणल्यार 3 पेशंट गोकुळवाडी एक हावसिंग बोर्ड आणि एक पेशंट आसा तो साखळेची कॉलेज आसा त्याच्या भायर एक गाडो आसलो ते सामोसा विकपी जो आसा ताका मेळलो एक्चुअली तो अशें म्हणटात की सोर्सीस सांगतात की तो सगळे प्रिकॉशन घेतालो आपले पण स्टील ही गॉट पॉझिटिव्ह आणि बिचोलशी म्हणशात सर बिचोले जसे आम्ही काल फ्लॅश केल्ले 5 एकाच फॅमिलीतले 5 मेंबर पॉझिटिव्ह गावला तांकां कलंगूट रेजिडेन्सीन शिफ्ट केलेले आसा तर एक वायट गजाल म्हणटा तितून जे 10 दिसाचे भुरगे जे आसा ते पॉझिटिव्ह गावलेले आसा सो लोकांक मातशें वायटूय दिसता की इतके ल्हान भुरगे पॉझिटिव्ह गावला सेकंडली सर शेनवार दीस आमच्या सार्वजनीक कमिटीची गणपती गणेश उत्सव समितीची मिटींग जाली त्या मिटींगेन तेणी ठरयला की 1.5 दिसूच गणपती आसतलो आणि नवीन कमिटी त्यांनी फॉर्म केली सर या थँक्स अ लॉट विनायक हांव थंयच्यान वता सत्तरी कल्पेश आहा आमचे बरोबर सत्तरीची अपडेट घेवया कल्पेश कितें आहा येस सर सत्तरीचे अपडेट्स सांगपाचे म्हटल्यार सर सत्तरीन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता एक पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि एक वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांव ब्रीफ करता पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन टोटल 42 केसीस अजून आयज मेरेन एक्टिव्ह आसा तितूंतले केसीस अशे आसा ठाणे 1 केस केरी 4 केसीस रावण जो सील केल्लो झोन आसा तितून 10 केसीस आसा फोंडा 6 केसीस मागीर पर्या विलेजीन 3 केसीस गोसावी वाडा पर्या जो सील केल्लो झोन आसा थंय अजून 13 केसीस आसा भुयपाल 1 केस मेळ्ळ्या मागीर म्हादय जो अडवय जो गांव आसा तितून 3 केसीस मेळ्ळेले आसा आणि पाली देऊळवाडा तितून 42 केसीस तितून पाली देऊळवाडा 1 केस मेळ्ळी आसा सो टोटल 42 केसीस आसा तशेंच वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वार्ड नंबर 8 1 केस आसा वार्ड नंबर 2 4 केसीस आसा आणि नगरगांवान 1 केस आसा सो टोटल 48 केसीस सत्तरीन अजून मेरेन एक्टिव्ह आसा आणि नगरगांव केरी आणि म्हादेवाडा वांते हांगासर जे केसीस मेळ्ळे आसा थंयसर फायर स्टेशनान वचून थंयसर सगळे गांव जो वाठार आसा तो सॅनिटायज केल्लो आसा आणि एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार सर आतां चवथ लागीं पावल्या आणि चवथीक जे गांवांनी पुरोहीत वयतात जे आमचे भट आसता जे पुजा करपी तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून सत्तरीचे एक अशें डिसिजन घेतलेले आसा की चवथीक ह्या वर्सा कोणागेर वचचें न्हू जेणे करून कोरोनाचो स्प्रेड असो जावचो ना म्हणून कित्याक तर तेंचें म्हणणें आसा की एक भटजी जर कोणागेर गेलो देव पुजपाक की तो फुडली एक 20-25 घरान देव पुजेक वयता किंवा पुजा करता सपोज जर फर्स्टच घरान पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या घरांतल्यांक आपूण दीत वयतलो
सो ते अवॉइड करपाक लागून तेंच्यांनी एक बरें डिसिजन घेतले आसा. आणि एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार जी फर्स्ट वुमन व्हॉलंटियर जी रेडकर हॉस्पिटलान वॅक्सिन ट्रायलाक गेल्या ती बीन सत्तरीची. कित्याक फाटल्या फावटी सर अशें जालें की कोविड जेन्ना डेथ जाताले तेन्ना 70 फर्स्ट डेथ जाल्ली म्हणून ती आमकां एक दुख्खाची गजाल आसली. पण आयज सांगपाक आमकां गर्व दिसता की आसावरी कुलकर्णी हे होंडाची जे लेडीज आसा ती आयज स्वताहून आपूण वॅक्सिन ट्रायलाक गेल्ली आसा. थँक्स अ लॉट कल्पेश. बरी गजाल. हांव मकबुला मरे वता, पेडणेची अपडेट घेवया. मकबूल कितें आहा? सर एक मोठी गजाल म्हणजे सर काल म्हाका एकट्याने फोन केलो सर आणि तांकां हॉर्स व्हॅनची गरज आसली. तेन्ना हांवें म्युन्सिपाल्टीक कॉल करून हॉर्स व्हॅनची उपलब्ध करून दिले तांकां. तर त्यांची एक बॉडी आसली की त्या बॉडी पाशा हॉस्पिटलान तेंच्यांनी मागीर ते कॅरी करून अंतिम संस्कार हे केले. अंतिम संस्कार केल्या उपरांत सर ते बॉडीचे रिपोर्ट आयल्या पॉझिटिव्ह म्हणून. म्हाका सांगा सर, जेन्ना एक पेशंट असता त्या पेशंटाचे फुल रिपोर्ट जाय सर बॉडी दिवं शकता काय कितें? डेफिनेटली. कारण दिस इज क्लियर. जर तो रिपोर्ट जर तसो पॉझिटिव्ह आयला जाल्यार डेफिनेटली दिस इज अ सिरियस लॅप्स जो जावपाक जायनाशिल्लो. आणि हॉर्स व्हॅन जो हेला त्यांनी त्याचेर सगळे त्याची फॅमिली आसा सर आणि बाकीचे त्यांची फॅमिली आसा तांकां कांयच कळोना. जेन्ना बॉडी दिले सर लास्टाक मागीर 8-9 सुमार तांकां कळयलें की तुमचे जे बॉडी येयले ते पॉझिटिव्ह म्हणून. आणि एक दुसरी गजाल म्हटल्यार सर आता मेरेन पेडण्यान सर 80 जाले सर केसीस. शेनवारी ना आयतारा वज्रे 2 मेळ्ळ्या सर, धारगळ काल 1 मेळ्ळ्या सर आणि काल आमी 96 इयर्स ते डेथ जाल्या ते 1 सर. आता मेरेन सर टोटल 80 आसात आणि पेडण्यातल्या काही भागांत 1.5 दीस गणपती दवरपाचे अशें लोकांनी थारायला सर. पण मेन म्हटल्यार सर हे जे काल डेथ जाले हेचेर मातशें मेजर हे आसा की डेफिनेटली अशे लॅप्सीस जर जाले जाल्यार हातूंतल्यान प्रॉब्लेम फक्त एग्रिवेट जातलो, तो सॉल्व जावपाक शकचो ना. कंप्लिटली ट्रू. हांव मयुरा मरे वता, सांगे केपें कुडचडीची अपडेट घेवया. कितें आहा मयूर? प्रमोद, सांग्यार पर सांजचे मागीर एक रिपोर्ट येस्टरडे एका सॅटर्डे सांजचे मागीर एक रिपोर्ट येयल्लो. एक हाऊसकीपिंगाचो मारगांव रेजिडेंटी आसलो तो मेल, तो बाकीचो ताका पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून. आनी तेंगे आतां फॅमिली हे केले आसात, सॅम्पल्स घेतलेले आसात. आनी मेन सांगपा म्हळ्यार सांग्यार भितर एक WID, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तशें हेल्थ डिपार्टमेंट अशे अदर डिपार्टमेंटाच्यान सॅम्पल्स काडल्या लोकांले तेगे डिटेक्ट मेळ्ळी म्हण तेंकां. पूण अशें दिसून येयलें कितें ते सॅम्पल्स काडून क्वॉरंटायन जावपाचे ते ऑलरेडी ड्युटीर येयलेले आसात. म्हणटकीर आमी जेन्ना सकाळीं कळटकीर आमी वासपूस काडली तेन्ना अशें दिसून येयलें तेंकां तेंचे वयले अधिकारी आसा तेंणी तेंकां जॉयन जावंक सांगलें म्हणून. म्हणजे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसात, जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तेच तर हे पाळोवन घेयनात. सॅम्पल्स ते 2 दीस रावोंक शकनात, होम क्वॉरंटायन शकनात जाल्यार कोणी ज्यो कामां वयता ते कशे कडेन रावतले? आनीक मिटींग घेतली आनी तेणी गांवां ज्यो आरती करपाक वयता लोक तेणी कितें डिसिजन घेतला, गांवां आरती करपाना आतां घरा आरती करपाच्यो. तशेंच गणपती पावोवपाक जेन्ना लोक येता जाल्यार घराच्यो 2-2 मनीस येवपाचो. म्हणजे लोक येवपानी अशें बरें डिसिजन घेतले आसा आनी सगळ्यांनी मानतले अशें म्हण तेणी एक डिसिजन बरें घेतले आसा, सर्क्युलेट केले आसा. या थँक्स अ लॉट मयूर. म्हाका दिसता गोंय भरच्यो अपडेट्स तुमी पळयल्यो, बट हांव निमाणें परत त्याच मुद्द्याचेर येता. टेस्टिंग वाडोवपाक जाय, कमी करपाक जायना. आपल्या विली जबाबदारी झटकपाक जायना. प्लीज बी सायंटिफीक. आमच्यांनी पेलवना म्हणून आमी कितें तरी करतात इज नॉट द रायट अप्रोच टू हँडल दीस सिच्युएशन. परत सरकारा कडेन एकूच विनवणी, कृपा करून टेस्टिंग वाडयात, टेस्टिंग कमी करनाकात. सद्याक जे आयची SOPs जर पळयले जाल्यार भंय दिसपाची की सावयेवन सांगले त्या प्रमाणे फॅमिली मेंबराक सुद्दां सांगलां की सिमटम येतकीर पळोवया म्हणून. हे जर केलें आमचें कितें जातलें सांगपा जायना. तितली तरी मातशी भान दवरात आनी हें हाताळात. इतलेंच सांगता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.